आयज आमगेली बॅगां रेडी जालीं. 2 बॅग जाले रेडी आनी 3 जाणांगे आमगेलो रोप आनी एक हितून सगळे स्लिपर्स बीन तशें करून आहाय. हॅलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग. कशें आहाय तुमी सगळे? आयज न्हू आमकां एक हॉलिडे आहा स्कूल आयकना गेला आनी आयज न्हू आमगेलें आउटींग आहा. आमी थंय तो लास्ट न्हू हांवें लास्ट इयरूय आमी गेलोली आनी सेम प्लेसीर आमी गेलोली. लास्ट इयर न्हू आमगे एक विडियो आहा थिंगा, सो हांवें सगळें कवर केलो तेंगेलें आख्खें लास्ट इयर हांवें दाखयलोलें आख्खें. सो दीस इयर ऑल्सो वी आर गोईंग द सेम प्लेस आनी द रिजन आय एम हॅप्पी टू गो टू द सेम प्लेस म्हणल्यार कितें जाणा तेंगेलें इतलें बरें न्हू थिंगा प्लेसू, म्हणजे तेंगेलें जेवण क्लेनलीनस आनी सगळें बरें. एक्चुली कोण बॉम्बे बीन आहाय न्हू तेणी वचोन ट्राय करपा जाता. सो इट इज इन गोराई विलेज, तूं वचोन ट्राय कोराय आनी गुगलाचेर आहा तेंगेलें, तुमच्यान तेंगे रिव्यूज बी वाचपा जाताय. सो आम एक्झॅक्टली 1 year जालें गेल्या थिंगा. आतां आमी दीस इज द सेकेंड टायम आम गोईंग दे आनी आमगे आतां इवनींग वयतली आमी विल पार्क कामाक गेलो आनी तो बरें 5:30 पासून 5 o'clock पासून येता घरा आनी आमी मागीर बायकाचेर तिसोक लावपाक नांगे येन थिंग मेळटली मागीर. आनी म्हगे भयण ती येताय लिडिया एंड्रू आनी म्हाका दिसता जेरमी. आय एम हॅप्पी दॅट जेरमी इज कमींग. सो ती तिगाय येताय आनी ती डायरेक्टली वयतली. म्हाका दिसता ती रिक्षान वचपा न्हू बेगीन भायर सरतली आनी बाय रोडूय वचपा जाता, पूण म्हाका आतां खबर ना बाय रोड मातशें गेल्यार थोडसो बेस ट्रॅफीक लागतलें आनी म्हाका खबर ना मात बाय रोड वयताय काय फेरीन वयताय ती म्हाका खबर ना, कित्याक बायकाचेर वयताय पूण विल्बराचेर डिपेंड आहा तो कितें म्हणटा चोवपाचें मागीर. सो आमी रेडी केलो एक फाटल्यान बायकाच्या फाटल्यान म्हाका बायक बॅग आहा ना एक मागीर फाटल्यान हांव दवरतलें. सो एन एकूच दीस न्हू सो सुबेज आमकां कांय नाका. सो दॅट्स इट. आनी आमी जेयली आतां आयज हांवें पुलाव केलोलो आनी पुलाव आनी मीठ किमा आतां हेंतना लायलें आनी हांव इलेक्शन जेयला आतां आनी मातशें रेस्ट करतलें. आयज हॉलिडे आहा न्हू, आयज मातशें रेस्ट करूं मेळटा. Coming there. इंग तुमकां अंदू दाखयता यम्मी डिनर वॉट वॉज सर्व फॉर अस. इंग तुमी चोयला आसतले रायस चपातीज आहाय, पुलाव आहा. इट्स वॉज अमेझींग, यू नो अमेझींग. सो दीस वॉज रायस, पुलाव रायस आनी मुखार दाखयता तुमकां वांल्यानी कितें आहा तें. रायट होरे माउथ वॉटरी जाता हिंगा चोयल जाल्यार. सो दीस वॉज लायक चिकन विंडालू. चिकन विंडालू न्हू हांवें फर्स्ट टायम ट्राय केला. आमी सदां पोर्क विंडालू ट्राय केला बट चिकन विंडालू वॉज गूड. प्रॉन किसमोल दीस इज लायक हें न्हू आनी हायनासो प्लेटींग घेयनासो रावोंकूच जायना ते भाशेन तें. सो दीस वॉज लायक तेंडली आनी चना भाजी आसलोली मिक्स करून. दॅट वॉज ऑल्सो वेरी टेस्टी. सो टेस्टी म्हळ्यार सगळें जेवण टेस्टी आसलोलें, देर इज नो डावट इन दॅट. दाल फ्राय आसलोली. दाल फ्राय तो म्हगे फेवरेटूय सोदां जाल्यार अशें जाल्या पासून सिंपल दाल फ्राय आनी रायस म्हळ्यार म्हगे फेवरेट. सो दाल फ्राय आसलोलें आनी रायता बुंदी सॅलड आसलोलें आनी आमगेलें पिक्कल. इंग तुमकां न्हू हांव आतां दाखयता आमगेलो ब्रेकफास्ट कितें जालो तो. ब्रेकफास्टान न्हू एग भुर्जी आसलोली आनी पातल भाजी चोय न्हू म्हाका गोंयच उड आसलो आनी तेज बाराबो आसलोली इडली आनी सांबार आनी
कोकोनट चटनी. सो दीस वॉज आर ब्रेकफास्ट. आनी हिंग तुम चोयला आसतले हे न्हू मिरची आहलोले ते स्पेशली ऑन रिक्वेस्ट इट वॉज डन फॉर अस. सो वन ऑफ देम ब्रॉट द मिरची आनी तेन आंटीन मागीर आमकां थिंगा कोन दिली. गुड मॉर्निंग एवरीवन. केशा हाय सगळीं. ना आमगेलो डे मॉर्निंग स्टार्ट जाला हिंगा इन टॉम्स हायड आउट. आनी आमी राती न्हू मातशें बरी लेट पावली. कितल्यांकू वी रीच एट 8 o'clock कितें तरी पावला आमी. सो आतां आमी रातीको कांय शूट बीन करूना कित्याक इट वॉज वेरी डार्क. रातीको मातशें काडू घालो न्हू तेका लागून आनी आमी बिजी. सो दीस इज हियर वी आर टॉम्स हायड आउट. आनी न्हू हे पाटी तुमकां दाखोवपा म्हणल्यार न्हू तुमकां खबर आसतली एक्झॅक्टली लास्ट इयर आमी येयलोली ती म्हणजे तुमी विडियो चोयला आसतलो. आनी एक्झॅक्टली तुमकां हांवें दाखयता आंटीगे फार्म. बनानाज आनी सगळें घायला हां तुमकां कडीपत्ता बनानाज. तुमी मुगे लास्ट विडियोचे आख्खे चोयला आसतले. एक लास्ट इयरा विडियो घालता हांवें तुमी सगळी चोयला आसतली. आख्खे कवर केलो हांवें रिसॉर्टाचे. बट दिस टायम समथींग डिफरंट इज यू नो तेणी आनी वयर 2 फ्लोर्स बांदलाय. सो तुमकां दाखयता हांव आतां हिंगा. हे 2 फ्लोर्स न्हू तेणी आतां बांदलाय. ओके. आनी एक वयर बांदिल्ले ते न्हू फर्स्ट फ्लोर रुम्सूय हाय तेंगेले आनी सारके वयर म्हणटाय ते हॉल दवरलो आहा तेणी. सो तुमकां दाखयता हांव आतां. आनी जंप इन द पूल. ओके रायन रेडी मरे. रेडी मरे टू गो इन द पूल. चिल्ड्रन ऑलरेडी there. Huh? Elkan already started now. Elkan started. Shanice, sing hi to you. Shanice, Hi. say something now. How are you? Come. Hi. How are you? Ben. Huh? Stop wasting time. Come on, नीचे. Where are you? Hey, stop wasting time. Don't waste time. Yes. Don't waste. Hey, you also got ready? Jeremy is ready. Jeremy. Hello, Jeremy. Elkan is ready. Elkan. Coming? So, Camera फटाफट रे. I'll just meet in some time. Viva Sanjay, everyone! आतां आमगेलो लंच टायम जालो हिंगा आनी हांव तुमकां न्हू आतां दाखयता कितें कितें आहा त्या लंचान. सो हिंगा आमकां मेळ्ळें इडली ब्रेडूय आसलोले आनी ए रायस चपाती पीस पुलाव म्हणजे मस्त तो जिरा रायस कितें तरी ते भाशेन कितें हिंग कितें बरयलो आहा थिंगा. सो जिरा पुलाव हैदराबादी हरा चिकन करी टेस्टी एज यू सी. दिस इज माय फेवरेट पोर्क चिली दाखयत तुमकां हांव. सो दिस वॉज वेरी यम्मी. आनी हिंगा हें कितें दाल फ्राय. ओके दाल फ्राय आनी
मिक्स वेज कढाई. सो हितून सगळें मिक्स जालोलें वेजिटेबल आनी सॅलड, क्युकंबर ऑनियन सॅलड आनी पिक्कल. ओके, नॉट बीन नो हां. It's like coming behind. I can go there, no problem. It's okay. हिंग न्हू तुमकां हांव आतां दाखयता. तेणी न्हू फर्स्ट फ्लोर बांदिल्लो तो फर्स्ट फ्लोर आनी वयर आनी एक तेंगे हॉल टायप आहा म्हणजे ओपन स्पेस. थिंग तुमच्यान कितें पार्टीज बा अशें करून. सो हिंग आतां तुमकां दाखयता. हे तेंगे सायडीनचो व्यू तो आख्खो सगलो आतां. आनी सकयल कितकून केलो आहा न्हू ते भाशेन वयर आनी 3 रूम्स आहाय. सकयल रूम तुमी ऑलरेडी चोयले न्हू तशें करून सेम वयर आहाय रूम्स इन अ लायन 3 रूम्स. आनी तुमच्यान न्हू सरावंडिंग्स तुम बरें नेचर बा सगळें नेचर बा आहा बरें चोवपाक मेळटा. आनी इट इज नायस, रियली ब्युटिफूल. आनी लास्ट इयर येयलो ते भाशेन आमी पार्टी एन्जॉय जाली हिंगा. आनी न्हू आतां तुमकां हांव दाखयता वयर कितकून आहा तें. सो आतां आमी चलया सामकें रायट ऑन टॉप. थिंगा हांव तुमकां दाखयता तेंगे स्पेस तेणी कितकोन दिलो आहा ती. तुमकां सगळें दाखयता हांव आतां. हिंग न्हू आख्खी ओपन स्पेस आहा आनी अशें करून कितें फंक्शन्स बा करपा बरें आहा हिंगा ओपन स्पेस. सो तेंगेले हिंगा एक वॉशरूम बा आहा वयर म्हणजे सेपरेट वॉशरूम आहा ह्या फ्लोराचेर. सो हिंग अकोमोडेशन आहा हिंगा तुमकां जाय जाल्यार न्हू तुमच्यान तांकां बुकींग करपा जाता अशें करून. आनी हिंगसान तुमकां व्यू दाखयता आतां जोल्लाच्यान हो तेंगे रायट ऑन टॉप वचपाचो. आनी तुमकां हांव आतां न्हू वयर सान स्विमींग पुला व्यू दाखयता. ओके, तुमी रियली एन्जॉय करतलीं. आनी कितें सांगू आनी सांगपा उतरां उणी आहाय म्हाका सांगपा. इतुलें ब्युटिफूल प्लेस कितू एन्जॉय जाताय आमी हिंगा येयले जाल्यार. दीस इज माय सेकेंड टायम एन्ड आय रियली एन्जॉयड इट. म्हणजे इतू फिलींग न्हू गूड फिलींग. आनी हिंगसान तुमचो हे येता व्यू कितकोन आहा तो. ओके, ही सगळीं हेडटालीं. हांवें म्हणलें एलकन सकयल आसतना न्हू हेडटा तेन्ना हांव वचून येतो म्हणलें, नाजाल्यार तो म्हाका आनी वचपा दिता. तो एक्चुली सकयलसान बोवाड मारतालो आपण वयर येवपा जाय म्हूण. मागीर म्हजे रागार जालो हांवें ताका वयर हाडलें ना म्हूण. हांवें म्हणलें आसूं सकयल कित्याक तो चडपा म्हाका उबान हाड म्हणटलो सेकेंड फ्लोराचेर सान. सो हांवें म्हणलें बेटर ही इज देर ओन्ली डावन. आनी हिंग सगळीं एन्जॉय करतालीं. आनी सगळें बरें आहलोलें हे पार्टी. एवरीथींग वॉज गूड ऑन म्हणजे रिसॉर्टा सायड बीन सगळें बरें आहलोलें. बट ओन्ली थिंग वॉज मिसींग म्हणटाय तो पावस हे पार्टी मिसींग सारको बिलकूल मिसींग. ऑलरेडी पावस बरो लेट कॉमेस जाला येत न्हू आतां कित्याक हो मुगे विडियो आतां बरो लेट येता. आमी बेगीन गेलोलीं थिंगा, लेट पोस्ट गेलो हो. बट इट वॉज ब्युटिफूल. पावसा कुशीन दवरलें न्हू जाल्यार वी रियली एन्जॉयड ईच एंड एवरीथींग फ्रॉम देर. आनी हांव रिक्वेस्ट करता न्हू कोणू मुगे विडियो चोयताय आनी मुंबय आहाय, एवरी वन दे ऑल हॅव टू ट्राय दीस प्लेस. यू ऑल हॅव टू गो. तेंगे रेन डान्स आहा आनी हे नेचर चोयता म्हाका हॉर्स दिसती पडलो तेंगे खुशी प्रॉपर्टींक. सो न्हू हांगा आंटीन जायत लायलो आहा बनानास बी लायलो आहा हिंगा. सो रेन डान्स आहा, स्विमींग पूल आहा. आनी म्हाका दिसता इम्पॉर्टंटली तूं सगळ्यांकीन सुबेज एन्जॉय करतली न्हू तें तेंगेलें जेवण. One, two, three, go.